सगळ्यांक तुमकां मिडियाक वेलकम आनीक सगळ्यांक तुमकां देव बरो दीस दिवं. आयच्या दिसाचो प्रेस कॉन्फरन्स घेवपाक मुद्दो म्हणल्यार कोमदान. कालच्या दिसाक आमचे प्रेसिडेंट RGPचे प्रेसिडेंट आनी आमचे ट्रेजरर बाब मनोज आनी बाब अजयान नॉर्थ गोवाचे कांदोलेच्यान कितें जाता प्रॉपर्टीचे प्रायवेट प्रॉपर्टी आमच्या गोंयकारांचे प्रायवेट प्रॉपर्टीचेर कितें जाला त्याचेर जाला ते तुमचे मुखार दवरले आहा सगळे. आनी आयच्या दिसाक आमी सावथ गोवा येयल्ले आहात. सावथ गोवाच्या नावेलीच्या भागांत येयल्ले आहात आनी नावेलीच्या भागांत कोमदादीची परिस्थिती कितें जाल्ली आहा आनी कोमदादीचेर कोणे कब्जा केल्लो आहा हें आमी तुमकां तुमची नदरे मुखार दवरपाक येयल्ले आहात. ओके, आतां कोमदादी कोणाचे? कोमदादी आमचे गोंयकाराचो हक. पूण आयज जालो आहा पत्तें. आयज मायग्रंट इन्फ्लक्स येयलो आनी सगळो कब्जा करता, कोमदादीचेर कब्जा करतात. आनी हें बेश्टी जायना, कित्याक विदावट बॅकींग नासतना ह्या मायग्रंटांक कसली कापोस्ताद जाता काय? तांकां पॉलिटिकल बॅकग्रावंड आहा म्हण हें सरळ दिसून येता आनी तांकां बॅकअप आहा म्हणून हे मायग्रंट येवन आमचे कोमदादीचो आमचो हक्क आहा, आमचे गोंयकाराचो हक्क आहा तेणी ते कब्जा करतात. आनी इतलेंच न्हू, तेंचेर रावन तांकां सगळे फॅसिलिटीज दितात, जे आमचे रेशन कार्डां, स्किम्स आनी जे पळय A to Z फॅसिलिटी आहात ते आमकां गोंयकारांक मेळोंक लागलो. ते कोमदादी रावतात तांकां ही सगळी फॅसिलिटीज मेळटात. आतां आमी सावथ गोवाचेर उलयत जाल्यार एकूच हितू कोमदादीचेर अटॅक जावना ना म्हूण आमी दवरले पंचायतीचेर चड स्ट्रेस घालतले. पूण हिंगा आमी सावथ गोवा मोती दोंगर जाल्लो आहा, आख्खो काबार केलो आहा मायग्रंटांनी, कोमदादी काबार केल्लो आहा. ते वटेन आमचे कुर्तोरी येयल्या हिंगा कारगिल जाल्ले आहात, कारगिलाचे बस्ती जाल्ले आहात, मोती दोंगर जाल्ले आहात, मागीर सांकवाडेच्यान ते वटेन जाल्लो आहा, बिर्ला जाल्लो आहा. हे सगळे मायग्रंट्सांनी काबार केले. आमचे कोमदादी आमकां हक्क मेळोंक लागलो तो काबार करून उडयला. पूण आयच्या दिसाक आमी एकूच करतात, आमी दवरलेचे कोमदादीचेर आमी स्ट्रेस घालून आमी तुमचे नदरे मुखार सगळे आहात आमचे दाखोवन दितले. आनी हें सांगपाक आमचे मुखार आहात आमचो बाब एंड्रू रिबेलो जो नावेली कॉन्स्टिट्युएन्सीचो प्रेसिडेंट आहा, तेच बरोबर आमचे मार्सेल कुलासो आहा, कमिटीचे मेंबर आहात, एंटनी आहा आनी तेच भाशेन सॅनी हे कमिटीचे मेंबर आहात. ते तुमचे मुखार ते आमचो आपलो आयचो दिसाचो मुद्दो मांडटले. हांव मागता एंड्रू लागीं हो मुद्दो मुखार हाडपाक. तुमकां प्रेसाक देव बरो करूं, कित्याक आमकां टायम दिलो देखून तुमगेलो प्रेस्टिजियस सांगपा म्हणल्यार मेन इशू घेतलो कोमदादीचो. कित्याक हो इशू आमी जायतीं वर्सां जालीं, म्हाका दिसता हांव 15-18 वर्सां दिसतालीं की हे इशूचेर आमी झगडटाले. जायती ट्राय केले आमी दोगांनी, पूण पॉलिटिशियनांनी फकत एक गेम यूज केली की दोल्यान तेम कितें करून आमकां एक कोमदादी ट्रॅप केल्यो. त्यो स्टार्टींग हे भाशेन जालें की एवरी पॉलिटिशियन जे निवडून येयले कितलींशीं वर्सां लुईसनान तर आमकां सारकें हें करून फटयले. तेच फाटल्यान चर्चिल येयलो, तेणेंय यूज केले. मागीर आवडतोन येयलो, तेणेंय सगळ्यांक आमकां यूज केले. आनीक एक टॅक्नीक्स आर शुअर तेंको कडल्यान जे आयज पासून म्हाका दिसून येता म्हणल्यार कोमदादी कितें करून हावपाचो तेंगेलो प्रोसिजर कळून येयलो की तेमी यूज करता आसतना लीज गोंयकाराक दिताय. सदांच उडीदास धरचो. हें हांव फकत आमगे दवरलेचें सांगना, तुमी आख्खे गोंयांत जरी तर चॅक करीत, लीज जो दिलो आसतलो थिंगा एकटेच मनशाचें नांव आसतलें, तो गोंयकार आसतलो. आनीक आमगेले हे गोंयकार थिंगा रावपा नाय. पूण हे एकटे गोंयकाराक यूज करून थिंगा 50 घर बांदप, 70 घर बांदप, 100 घर बांदप, 150 घर बांदप, हे भाशेन ही घरां बांदून दिवप मायग्रंट्सांक आनी यूज करप फकत आमगेले एकटेच गोंयकाराक याद दवरचो. हे भाशेन ह्यो कोमदाद्यो आमगेल्यो काबार जाले. तुम जरी तर कोमदादीचे तुमगेलेच गांवचे जरी तर लिस्ट काडपाक गेले तुमकां हेंच मेवतलें, दुसरें मेळपाना. कित्याक हिंगा मागीर लोकांक कन्फ्युजनाक घालपाक सांगून की ते कोमदादीचो आतां रायट उरलो ना, ते कोमदादीचो भाटकार आहा आनी भाटकार कोण म्हूण दाखयतले
हो जो कोणा लीज दिला तो आता लिजाचो मिनींग कितें एक फावट लीज काबार जालो ती जमीन परत कुमदादी येवपा जाय कुमदादीने केन्ना काम केलें ना कित्याक कुमदाद सदांच MLA निवडून येयले तेगे लेंबडे खावपा भोंवपाचे मनीस जे कमिटीन आसताले आनी ते भाशेन आमगे दवरलेचे पंचायतीन जालां आमकां कुमदादीचो कसलो हेल्प मेळना कुमदादी खबर आहा आपल्यागे जमीन जी लिजार दिल्ली ती कित्या लागून दिल्ली ओन्ली कल्टिवेशन पिकावट करपाची आनी तुवें पोट भरपाचें पूण हें जाल्लें ना दवरले आख्खे मायग्रंट्स आतां जी 42 डेमोलिशन जी येयलें ही पळय जी आमी हाडले ही पब्लिकागे प्रेशराचेर आमकां खंयचे MLA सपोर्ट जालो ना वो आमकां कोणें सपोर्ट कुमदादीन सपोर्ट केलो ना पंचायतीन सपोर्ट केलो ना आमी कंप्लेन घालून आमी तेजे फॉलोअप करून इतलें काम करून हुंय थिंग भोंवन RTI घालून हें सगळें काडून हिचो ही 42 डेमोलिशन आमी हाडलें हेचेर क्लियर आहा RTI पेपर ते 40 मानाव सो ही 42 डेमोलिशन आमी पळय सद्या हाडली आहाय आनी मागीर पंचायतीचेर प्रेशर येवन म्हणटरी पंचायतीन तांकां लायट आनी उदकाचेर ते गेले आनी तांकां 15 दीस कितें दिले की ते लायट आनी उदक जें तुम दिलां तें तुम काट करपा म्हणून ही लेटर आहा म्हजे फायलीन सो हे भाशेन हो प्रोसिजर जालो आनी म्हाका आतां मातशें डावट येता जो आमगेलो MLA आहा उल्हास कुयेकार तुमी लास्ट सेशन जरी तर चॅक केलें जाल्यार तुमकां कळटलें की उल्हास कुयेकारानूच हो पॉयंट दवरलेचे कुमदादीचो पॉयंट असेंब्ली हावजान हाडलो आनी तेजेर तेणें चर्चा केल्ली की दवरल्यांत कुमदादी आहाय त्यो काबार जाले म्हूण आनी हेजे सगळे मायग्रंट्स रावताय आनी बरें सारको उलयलो तो थिंगा पूण आतां असेंब्ली सेशन जाव पासून तेणें कसलेंच काम केल्लें ना तो आतां मोने भाशेन वचपार आहा तेका थिंगा असेंब्लीन हो किंग ऑफ कारगील जो आहा कुर्तोरेचो आमदार रेजिनाल्ड लॉरेन्स हेणे पासून सांगिल्लें की थिंगा प्लॉटिंग चलता तो करपी पासून कोण तो आपूण जाण म्हूण कित्याक तो तितून हुशार आहा हो रेजिनाल्ड लॉरेन्स जो आहा कुर्तोरेचो आमदार हो हेचो बनावट करपा हुशार आहा तेका लागून तेगे लायट उल्हासान नांव हे कुमदादीचें नांव घेतना तेगे तें पेटोलें सो तेणें डायरेक्ट सांगिल्लें हें आपल्या पासून खबर आहा म्हूण हांव हें मुगे घडोवन सांगना रेव्हेन्यू मिनिस्टर बाबूस मोन्सेरेटान उल्हासाक प्रॉमिस केली ऑन द स्पॉट तेन्ना असेंब्लीत की आपूण तुका तुगे कुमदादीचेर सगळ्यांत पयलें एक्शन घेता म्हणून अरे आतां कितले तेंप जालो आजून कांयच ना डेमोलिशन आमी रेडी केलें मरे सगळें हिंगा थिंगा भोंवन आमी व्हिडिओ केले दाखयलें उल्हासा पावले हे व्हिडिओ पूण उल्हास आनी हो आमगेलो ZP निवडून येता परेश नायक दोगांय तोंडाची पट दोन ओगे आहाय सो हांव नोको कित्याक म्हाका तेंचो एकूच डावट येता जेन्ना बाबू हजगांवकारान एक व्हिडिओ केलो की हे दोगांय आपल्या पोली बसून मायग्रंट्सां दवर रेजिस्टर करून कोतो म्हूण सांगपी उल्हास कुयेकार आनी परेश नायक म्हूण आतां बाबू हजगांवकारा भिताय कोणा भिताय खबर ना म्हाका कितें हें एक्शन जायना आनी म्हाका दिसता उल्हास जरी तर तूं आतां जरी तर चोयता जाल्यार तुवें जें उतर दिलो आहा तूं आमगे गोंयकार तूं एक काम करून दाखय मरे हां हें तुजेर आतां आमकां एक विश्वास आशिल्लो की तुवें पयलेच फावटी हो इश्यू असेंब्ली हावजान हाड म्हूण तूं तरी कितें तरी कोतो काय म्हूण तुंय आज वखबर आहा हें कांय समजना हितून दुबाव येता की हें आतां डेमोलिशन हाडोवपाक तुगलो आतां हा काय दिसता आमकां आनी जरी तर आतना जाल्यार यो डायरेक्ट पवडी आनी उलय आनी तें कितें आहा तें कर कुमदादीचेर घाल प्रेशर कुमदादीक फूल रायट आहा तेगे जमीन जाय तेन्ना काडून घेवपाक तेंच्यान दिल ना तेंकां दिवपी बोलतो मनीस आहा जरी तर हेच दिसता की कुमदादीचो कसलो तुमगेले टर्म्स एंड कंडिशन आहाय की जमीन तुका आपूण उमके कामाक दिल्ली तुवें रॉंग जरी तर मिसयूज केला तेका जरी तर कितें फायन लागत जाता तो कोणो आसूं घाला फायन काय तो सगळ्यांक न्हू तुमी एकल्या मनशा नांवान हिंग जरी तर गांव भरले फालते आपल्यागे मनशाक थिंग इलेक्शनां बसयतले पयलीं पंचा लेवला हाडले हाल सरपंच करतले हाल्यार हेच असेंब्ली तूं भायर पडले आनी तेगे मनीस थिंग भितर बसतले तेदोन आमी गोंयकारांक मागीर तेंगे आयकपाचें हे गोंयकार कोण दवरूंक सोदताय तुमी आमकां फुडाराक आमगे फुडले पिळगेक हिंगासा काबार करपाचें आनी सगळे जे नाक जालोले प्रकल्प आनी हें तें माती गोबर आहा तें तुम गोंया हाडपाचें आनी फकत आजीत मरपाचें धोगण आमकां आमगे घर संवसार ना रे तुमी आहाय तेच भाशेन आमी तूं गोंयकार पूण गोंयकार जावन गोंयकारांक तूं मातशें पूण चिंत नाय मरे
तुमगे बळोस पोत्ते तुम चित्ता आनी मागीर आर्जीन येवपाचें लोकांक घेवन रस्त्यार येवपाचें तुम सारकें आसल्यार आमकां रस्त्यार येवपाक गरज ना तुम करा मरे गोंयकारा पासत काम एक उमदाद ह्यो कॉमन लँड म्हणटाय तेका आमगे गोंय आहाय ओके बरें आहा ते पुर्वजान सांबाळून दवरले मरे आपल्यागे फुडाराक भुरग्यांक शिरपटो म्हूण आयज ते कुमदाद कोणा हाती गेल्यो फाल्यां कोदेलां वयतलीं तेनो पासून तुमची रावले कित्याक आतां तुमचे डावट येता कित्याक तुम घांटी पासून जावपाक रेडी आहाय तेम सांगिल्लें जाल्यार तेम जोरी तर तेंगे बसतीन जोरी तर आपयल जाल्यार तुम तेंगे ड्रेस घालून तेंगे बारबर डान्स पासून करून दाखयल मरे तुम लॉ सोडून दिल मरे सारकी तुम गोंयकारांक म्हूण पावले मुचे उतरान तुमकां सांगपाचें तें समजना चिता मरे मातशें आतां गोंयचें फाल्यां जरी तर गोंयांत कितें वायट घडलें कितें जालें तें आपल्यागे पोटली बांदतले वयतले गांवांत आम खूं वयतले आमगे फॅमिली घेवन खूं वचपाचें सांगाय तुमकां आन्सर आसा दिय आमकां खूंय वचपाचें सांगाय आमगे दवल्यांक 50 to 60% कोमदाद लँड आहा ही जमीन जरी तर फ्री जाल जाल्यार आमकां फकत दवलकारांकूच न्हू म्हाका दिसता 4-5 कॉन्स्टिट्युएन्सी आमगेले गोंयकारांक पुरो ह्यो जमनी 60% म्हळ्यार भाडकारां जमीन दिनाय आमकां थोडा एट दी रेट एटलिस्ट कुमदाद तरी आमकां दवरे ह्यो हांव फकत दवलेचे कुमदादीचेर डिमांड करना हांव आख्खे गोंयचे जमनीचेर डिमांड करता की आम प्रोसिजर जो फॉलो केला तो हांव गोंयकारांक दाखयता कित्याक स्टेप वायज जरी तर गेले जाल्यार हे भाशेन करपाक जाता आनी हितून आमकां फटोवपी आमगेले एक दोग जाण मनीस आसताय आनी ते पॉलिटिशियनांगेली एक टॅक्टिक्स ती की लाळ्यांक कितकोन सोदून काडपाची ते बरे हुशार आसताय आनी हे लाळ्यांक सोदून काडूनच ते ही गेम खेळटाय तेका लागून एक आमगे जमीन आज दुसऱ्या हाती पावपा गेलो आनी जरी तर आमी फाल्यां आज अशें आहा की आज जेवण जेवप ना टेबलाचेर जरी तर जेवणा प्लेट जरी तर हाडलो जाल्यार आज फोटो येतलो पेपराचेर एंड्रू जेवण जेवून आरजी जरी तर एक सॉफ्ट ड्रिंका उदो जरी तर मुखल्यान दोन जरी तर सॉफ्ट ड्रिंक दवरलें वो कितें आरजीन कांयच करप ना उपास रावपाचें हे उंचे पाटीन कितें केलें जाता सगल्यांक एन्जॉयमेंट आहा सगल्यांक या आरजीचे फॅमिलीक कांय ना आम फामील न्हय आम एन्जॉय जावप ना लायफान आम फकत हे काम करून मरपाचें तुम वायरल कोताय मरे रोखडे आमगे कितें जालें जाल्यार एन्जॉयमेंट तुम गोंयकार कोण खबर आहा मरे आमगे गोंयकार कोण कितें तें खूंय गेलो जाल्यार कितें घेवप एन्जॉय जावप एकमुका बरें उलोवप आमी हिंदू क्रिस्तांव मुस्लीम टायप आहा मरे आमचे कडेन वेगळेच तरेचो वो इंडियेक खंयच ना पूण तुमी आमगे सुसेग पेडे केलो आयज आमचे मोदें झगडीं घालपी पासून तुमी पॉलिटिशियन आमकां गोंयकारांक अशें दिसता की बरें सारकें तें ब्रिटीश गेले ते गेलेच पूण मरे ते ब्रिटीश सुण्याव व्हरपा इसरोल म्हणटी हिचो ही गोत तुम केल्या आतां तुमकां सुणी म्हणपा पडाय आनी तुमीच डिवायड एंड रूल आमकां घाताय तुमी फोंडाक आयज गोंयकारांक संवसाराक नांव मरे गोंयकार गोंय आनी गोंयकार म्हणून तुम पेडेर केलो मरे आमगे सुसेग मातशें चिंता एक कुमदादी बाबतीन आनी हांव गोंयकारांक मागतां आरजी म्हळ्यार कितें हेंच म्हूण तुमी समजो नाका आरजी म्हणचें एक झाड आनी हें झाड तुमीच वाडयलां आयज आनी आमी सगळे गोंयकार मेळोन हे झाडाच्या मुळांत उदोवप हें याद दवरची सो हें झाड आतां वाडोवन वाडोवन व्हडलें जालां आनी प्रत्येक गोंयकार तुमी हें वाडयलां झाड आनी ह्या झाडाक आतां फळ मेळपाचो टायम येयला सो आमकां एक खुशालकाय एक गर्व आसपा जाय आमकां हिंगा की आमी हें काम करून हें झाड वाडोवन आयज आमी ते लेवलाचेर आनी तें फळ आमकांच खावपा मेळपाक जाय आमी पयलीं म्हणटाले केन्ना की कोण रोयल्लीं झाडां कोण हातलो दुसऱ्यांकूच खावपा मेळटलीं फुडले पिळगेक म्हूण तें चिंतिल्लें पूण ना आरजीचें तें ना आरजीचें आमगेलें अशें की आमी रोयल्ल्या झाडाचीं फळां आमकां खावपा मेळपाक जाय हें आमी करून दाखयलां आनी फुडाराक हें आमी करून दाखयतले कित्याक हे पॉलिटिशियन कितें कोताय तें सांगप तुमकां तेंगेले आमकां एक फंडामेंटल रायट आसता सगळ्यांक गोंयकारांक हो आमगेलो रायट कोणाच्यानी काडपाक जायना पूण हे पॉलिटिशियन हे फंडामेंटल रायट उतराचो मोदें काडपोताय भाग याद दवरचो आनी फंड एक सायडीक
आनी गोंयकार मागीर मेळटा आमगे वोटर ही तेंगे पॉलिसी आयज तुमचो सोरी तो कितें येयलें धांवपा पडटा आमी ते सुसेगाद बसून आहाय आपल्या कदलाचेर कितें कोताय बीजेपीसान काँग्रेसान बीजेपी आहा माती गोबर ते करीत आहाय पूण धांवपाचें आमी सो ते आयज पासून हेच चिंतून आहाय की फंड फकत आमकडे आहा आनी आपल्याक जे वोट माताय गोंयकार ते मेळटल सो हे फंडमेंटल उतरांचो मिनींग आनी हेंकां जोरी तर धूळ हावपा लावपा आमी आतां मुखार हेंकां आमी दाखोवपा जाय गोंयकारांनी कितें तें हे जे आमचे बाबतींत हे चिंत्ताय न्हू हेंकांय शिकोवपा पडटा आतां ते आनी हांव मागोता गोंयकारा कडेन तुमगेले गांवांत जोरी तर आमगेले हाजीचे भुरगे कोणू आसूं जोरी तर काम कोताय जायते त्रास काडायचे जायते मेहनत कोताय बेश्टे न्हू आमी जाणाय तेंकां कसले त्रास पडटाय ते तितून भितर आहा तेका खबर आहा ती सो हेल्प कोराय भुरग्यांक सपोर्ट कोराय तेंकां आनीक मुखार वचपाकूय आमकां चान्स दियाय सो एक उंदाची बाबतींत हांव उल्हासाक आनी सीएमाक प्रमोदाक तुकाय सांगता की हेचेर जाता तितली कारवाय जावपाक जाय आनी आमगे ऑर्डर जाता ते भाशेन ऑल गोवा हें जावपाक जाय इतलें सांगून हांव हँड ओवर केलो सगळ्या गोंयकारांक देव बरें करूं म्हणटा देव बरें करूं. नमस्कार सगळ्यांक म्हजें नांव मार्सालो कुलासो आयज जे हँड करून तुमकां एक्सप्लेन केलां आनी फाटल्याय विडियोन ताणें एक्सप्लेन केल्लें हें डेमोलिशन ऑर्डर जी मायग्रंटांची घरां आसात तांची सगळी कारवाय कोण भाशेन जावची आनी कोण भाशेन केल्या आनी शेकी ती डेमोलिशन ऑर्डर येयल्ली आसा सो आतांच ताणें मागलां सगळ्या ऑथॉरिटी लागीं MLA लागीं की जाता तितले बेगीन ही डेमोलिशन ऑर्डर एक्झिक्यूट करून ती डेमोलिश करचें म्हणून. आतां म्हजो क्वेश्चन जावन आसा आमचे कोमुदादीचे कमिटी ही कोमुदाद कोणाची कोणा पासून ही कोमुदाद राखून दवरली आमच्या पुर्वजांनी जे आख्खे इंडियेचे स्टेटीनी जे गरीब मायग्रंट आसात तेमी सगळ्यांक गोंयांत येवचे आनी गोंयकारां लागीं जमीन थोडीशी उरलेली आसा ती तेंकां दिवची म्हूण हो आमच्या गोंयकारांक फुडाराक जेन्ना आमची पिळगा वाडटली तेन्ना फावो त्या गोंयकाराक दिवची वो गरज पडटा ताका दिवची म्हूण ही जमीन दवरलेली. आमचे पुर्वज कोणाचे चिंतून ही जमीन दवरून गेल्या आनी तुमी आतां दितात कोणाक ती. आमच्या गोंयांत गरीब लोक ना आमी गोंयकार सगळे ग्रेस मनीस की आमी भायले येतात तांकां गरीब गरीब म्हूण ही कोमुदाद वाटीत वयतात. वो आतां एग्जाम्पल आमच्या दवरलेनूच पयलो पळोवपाक मेळटा. आमी दवरलेचे लोक जे आसात ताच्याहून चड लोक गोंयांत आमचे दवरलेन मायग्रंट जाल्यात आनी तांच्यो बस्ती जाल्यात खंय कोमुदाद लँडार. जेन्ना आतांच त्यो डेमोलिशन 42 डेमोलिशन ऑर्डर हाडल्यात त्यो आमच्यो कोमुदादीन शेतां आतां ह्या शेतांत हांकां जमीन दिली कशी आनी तुवें दिता जाल्यार आमचे गोंयकार गरीब नासले. आमचे दवरलेच्याच गांवांत जर तर नदर मारली जाल्यार एका घरान लोक झगडटात भाव भाव झगडटात घराचे वांटे करून जाल्यार तांकां जरी तर एक धाकटोसो प्लॉट थंय दुसऱ्या जाग्यार दिल्लो जाल्यार आज ते गोंयकार खुशाल आसतले आसले आपल्या जिवितांत आपले फॅमिली सांगतात. पूण तुमी तशें करना. तुमी मायग्रंटांक गरीब गरीब म्हणून फकत मायग्रंटांचोच कित्याक तुमकां इतलो मोग गोंयकारांचो मोग कित्याक ना. आनी तुमच्या दोळ्या मुखार एक कमिटीचे जे आमचे दवरलेचे कोमुदादीचे कमिटी आसा तांच्या दोळ्या मुखार असले घडटा ते तांकां दिश्टी पडटा. पूण आमच्या ह्या गोंयकारांचे चिंतचे बदले तुमी फकत त्या मायग्रंटांचे चिंततात आनी हे करून फक्त कोमुदादूच करिना. हातूंत जायत्यो आमच्यो गव्हर्मेंट ऑथॉरिटीज मिसळ आसात आनी हो सगळो प्रूफ आमचे लागीं आसात. गरज पडटा तेन्ना आमी त्यो दाखयतले जाय जाल्यार कोणाक. तर हांव आमच्या गोंयकारां लागीं मागता आनी अदीक करून आमच्या दवरलेच्या लोकां लागीं मागता आतां तरी जागे जाय. पळयात तुमचे कोमुदादीचे मेंबर्स कोण भाशेन ही जमीन आमच्या कायद्याची आमकां दवरलेली जमीन मायग्रंटांक विकून आपूण ग्रेस जातात
आनी ते पयशांचेर ते जेतात. म्हणटकूच आमी जरी तर न्हिदून रावले जाल्यार तांकां हें सगळें करूंक चान्स पडटा. हे खातीर हांव मागतां आमच्या गोंयकारां लागीं आनी अदीक करून दवर्लेच्या लोकां लागीं तुमी तांकां क्वेश्चन करात आनी तुमकां जंय लुगार जाय वा तुमकां जरी तर प्लॉट जाय जाल्यार वचून पयले तांच्या घरान वचून एप्लिकेशन दियात आमकां जाय म्हणून, आमकां लुगार ना म्हणून. देव बरें करूं. कितले डेमोलिशन ऑर्डर 42 डेमोलिशन ऑर्डर्स आहात आनी 42 डेमोलिशन ऑर्डर आहा म्हळ्यार आतां तांकां नांव की पळय आहात न्हू तितूंत एकूय आमकां गोंयकारांचें नांव दिसना. कित्याक वाचून दाखयता थोडीशीं नांव वाचून दाखयता सगळीं गेल्यार चड टायम जातलो. पण नहिमा बदागी म्हणटा तो गोंयकार सो दिसता जाल्यार तुमी आमकां सांगचो. इमरान रसूल सय्यद म्हणटा तो दिसता जाल्यार सांगचो. अकबर खान अदारगुंजी आनी मागीर मुश्ताक अहमद बाकीटकर, मागीर जिलानी पठाण गुट्टाली, रशाबा गुट्टाली, कुंदूर, मागीर मुश्ताक अहमद, हे मुल्ला बाशा, हे तुमकां गोंयकार दिसतात. सगळे वाटून गेल्यार टायम वेस्ट जातलो. सो 42 डेमोलिशन आहात. सो आमचो एकूच डिमांड हे डेमोलिशन काडून हो आख्खो पेपर आमी म्हणटात आरजी कितें करता, आरजी कितें करता, आरजी हें करता, आरजीचे फायदे जातात. आनी नाजाल्यार तुमी आमकां तें फंडमेंटल हें म्हणलें न्हू, फंडमेंटल कितें तेणें सांगलां फंड तुमी एक वटेन दवरता आनी मेंटल म्हण आमी सोंपतात. जाल्यार आमी हो बूक फॉलो करतात कोड ऑफ कॉन्डक्ट. नाजाल्यार तुमी तो हें करपाचो हो आहा तो तेजे न्यू कितें येयलो आहा, न्यू एडिशन येयलो आहा हो आउटडेटेड जाला जाल्यार तुमी आमकां सांगपाचो आनी तेन्ना आमी मानून घेतात की आमचे जे पळय आमी पेपर वर्क केलो आहा तें कायद्या प्रमाण ना. आनी तुमी शाण म्हणून पूण शाण म्हणून तुमी हें दाखोवपाक जाय जाल्यार तुमी आमकां तें एडिशन तें न्यू एडिशन जें पळय तुमी भायर काडलो आहा तें तुमी रिटर्न केल्लो आहा तें आमकां दाखोवचें तुमी. नाजाल्यार हे आमी डेमोलिशनची ऑर्डर काडलो आहा तेगे बेगीनच्या बेगीन एक्शन जावचें आनी ही आमची अपेक्षा आहा तुमचे कडेन. देव बरें करूं. आणि कोणी केले डायरेक्टर पंचायतीन कितें डेमोलिशन हय आणि इलिगल कितले आहा दवरलेशी दवरले भरपूर आहात आनी सावथ गोवा भरपूर पडलो आहात. पूण आमी एकूच दवरलेचे कोंकणाची हाडून दाखयला तुमकां एक फ्लड्स आहा ते सर कितले आहात सावथ गोवा गेले जाल्यार कितले आहात. मागीर हिंगा बस्तीच आमचे हिंगा मोती दोंगर आहा. मोती दोंगराची परिस्थिती आनी हांवें सांगपाक गरज ना तुमकां खूद आसतली कित्याक तुमी जायते वाठारांनी भोंवतात. सो ती परिस्थिती कितें जाल्लो आहा ती तुमकां खबर आहा मिडिया म्हणटकीर. हे आता जे बस्ती बीन जाता पळय हे बस्ती जावपाक आनी मशरूम जावपाक कारणीभूत कोण गोंयकार न्हू. हां ते बस्ती कारण मशरूम जावपाक आमी इलेक्ट करून दिल्ले आहात न्हू, आमी इलेक्ट करून दिल्ले आहात न्हू ते आमच्या MLA बी न्हू ते आहात ते कारणीभूत जातात. पयलीं सांगनात ते आपण येतली कारणीभूत जातले म्हणून. हितूक आतां गोंयकारांनी सादूर जावपाक जायो. फोटोत रावन 60 वर्सां जावन गेल्ली आमकां अजून मेरेन कितली फोटो वतले. आम फोटो वतले बरे आहात पूण जी पळय फुडली पिळगा आहा ते सगळो दर एक गोंयकार आपल्या भुरग्याचें बरेपण चिंतता. आतां तर हे कारण हे मुद्द्याचेर तुमी जर ओगीच रावली जाल्यार तुमच्या भुरगेपणाची सेफ्टी ना, बरेपण ना. तुमी एक्सपेक्ट करप ना बरेपण. तुमी हिंगा रावतली आनी भुरग्यांचें बरेपण मुक्ताना चिंततालो चिंतूंकच जायना. डेमोलिशन नोटीस आतां डायरेक्टर ऑफ पंचायतीन तुमी म्हणटा एक इश्यू केल्ली आसा ती एक्झिक्यूट जावपाक ऑन ग्राउंड जाल्यार कित्या खातीर एक्झिक्यूट जायना ती. वॉट आर द रिजन्स वाय इट इज नॉट. बॅकअप आसतलो न्हू, बॅकअप आसतलो तांकां गव्हर्मेंटाचो बॅकअप आसतलो आमकां दिसता. कित्याक ना एक्झिक्यूट जावपाक जाय. सगळें आहा डेमोलिशन आहा क्लियर मेन्शन केल्लें आहा. आतां गव्हर्मेंट सर्वंट एंड ऑफ द डे कितें आहा तुमकां कोण ऑथॉरिटी आहा तिका स्टॅम्प मारता कोण सिग्नेचर करता ही इज ऑथरायज पर्सन टू डू सो. तो कोण ना जाल्यार केन्ना ना केन्ना चवकशी जातली. तुमकां कित्याक सरकार बदलतलोय. वोट बँक पॉलिटिक्स बीन आसा बिहायंड दीस. क्लियरली कळटा तेजो तोच मुद्दो तें खबर आहा इतले फावटी आपण कसळटात म्हणून. सो तेका लागून ते आपली सेफ्टी करूंक जाय म्हणून हें करतात घरा आसतना.